ट्रान्सफॉर्मर सॉल्व जाता जाल्यार पयलीं नाजाल्यार तें डिस्कस करूं. सो ऑलरेडी हांवें एक प्लॅन केल्लो आहा. तो प्रपोजल हांव प्लॅन सगळें सबमीट करता ते कडेन. सो मिनिस्टरान सांगलां की आमी डिस्कस करया म्हणून. सो तेजेर आमचे आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे प्रॉब्लम लायटीचे सॉल्व जातले. ओके. सो सर सध्या तुम्ही आता कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रॉब्लम जायते आहा. पोल्युशनचो आहा, स्क्रॅप यार्डचो आहा, प्लस आमगे फिशरमॅनांगे प्रॉब्लम आहा. थिंगा आमचे डॉक आहा थिंगा ती प्रॉब्लम आहा. जेटी कुडबण जेटीचे आहा ते एंट्रन्स सी आनी रिवर भितर सरता आसता थिंगा रिटेनिंग वॉल ब्रेक वॉटर्स घालपा जाय आसली. लॉंग टर्म पेंडींग आहाय, चड टायम पेंडींग. एवरी जेन्ना नुस्त्या सिजन स्टार्ट जाता तेन्ना ते थोडे डिसिल्ड करतात पूण ते पती येता. पर्मनंट सोल्युशन अजून ना. हें लॉंग पेंडींग. हो एक मेन इश्यू आहा. प्लस म्हणटा ते एम्प्लॉयमेंट बी इश्यूज आहात. हे सगळे इश्यूज घातलाय. आयज म्हजो इश्यू आहा रिवर आमची रिवर सारकी डिसिल्डिंग जाता. पूण जे कितें काम थिंगा चलता तें काम एज पर टेंडर कांयच चलना. सारकें जायच ना. ते नांवां काम अशें जाता. तोय म्हजो आज इश्यू आहा. कितले तिका क्वॉन्टिटी काडल्या तेजो हिसाबू ना. दुसरं म्हणजे आता इतले दीस जाले तुम्ही आता तुमची कामां बीन जाता कॉन्स्टिट्युएन्सीनी तुमकां सपोर्ट गव्हर्मेंटाचो बी मेळटा काय? सद्या आमी न्यू आमचे फायलो घातल्यो आहा. पयलींच्यो फायलो आहा त्यो एश्युरन्स दिला आमकां करून दिता म्हणून. ओके. आनी जी सध्या पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट जाता पळय तेचेर तुमची कितें कमेंट आहा? काल सेंट्रल लिडर काँग्रेसीन हांगा धाडलो. तेंचे ते आमी पयले जाण आहले न्हू. आमी पयले आम आदमी म्हणटाले ते काँग्रेस बी टी म्हणून बीजेपीचे. ते तांचो पयलोच प्लॅन आहा आनी अजून पासून तांचें चलता ते पयल्या पासून चलत आयला. सो लोकांक आतां सामकोच विश्वास गेला तेंचेर. ते आतां आयज फाल्यां वयतले. सो हे जे फुट्टा बिट्टा ही काँग्रेसची बी टीम म्हणटा तुमी? हेची बीजेपीची बी टीम. बीजेपीचे बी टी. आनी काँग्रेस बीजेपी जाण रावल यो इंडिया तेंच चलता. तेंकां तेशी वता. ओके. तुमकां अप्रोच केला? पिलर ते आयत येता पूण आमी ते जाणात आम आदमी पार्टी फुटपा ना म्हणून. हेचे पयले मिनिस्टर आसलो तेणे कांय काम करूंक ना. वेळी तुमची वेल्ली मिनिस्टर लास्ट 5 years कांयच आसना. आमची पंचायत घरां तिचणी लास्ट 15 years जाले अजून पेंडींग आहा. अजून फायल एप्रुवल. आतां आमचो फुटबॉल ग्रावंड आहलो काल हांवें इश्यू काडलेलो तो म्हणजे वेल्ली पंचायतान. स्टेडियम रेडी आहा. मोदें पीच जालें अजून 5 वर्सां जालीं कांयच केलें ना. पोल्युशनाचे स्क्रॅप यार्ड सगळे इश्यूज लास्ट 5 years कांयच जावंक ना. पिच्चार तेंच आतां लास्ट पीच ग्रावंड स्टेडियम जाल्लो 5 वर्सां आदीं. लास्ट 2017 पयलीं स्टार्ट जालें. स्टँड बी सगळे भितरले इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट जालो पूण लास्ट 5 years तेजें काम एस्टिमेट करूंक ना. कांय आमचे एमएलएन मिनिस्टर आहलो तो ताणें इनिशिएटीव घेतलो ना. पूण ते गेल्ले डेव्हलपमेंटच्या नांवान बीजेपी तरी आसतना डेव्हलपमेंटा नांवांनी गेल्ले ते सेम प्रॉब्लम आसा. पंचायताचें जालें ना तिचणी. आमचें हेल्थ सेंटर आहा. एक हेल्थ सेंटर आहा. काली तो इश्यू आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सी एकूच प्रायमरी हेल्थ सेंटर आहा. थिंगा आख्खी बेनावली पार्ट पासून तितून येता. तातूंत आमकां एक 24 hours डॉक्टर ना. सो हे इश्यू आसात. सो ते सेल्फ डेव्हलपमेंटाक गेल्ले आमकां तुमचें डेव्हलपमेंट काय जावं कांयच जावं ना. ते तांच्यान डेव्हलपमेंट केलां तेणी.